देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जुआवाचे पयले चिटी वेलें घेतलां आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. मार्काचें शुभ वर्तमान 20 वर्सो वोळ 50. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानो, काळोखाची भिरांत, खोलायेची भिरांत, सोरोप, वाग, शिव, रानांतल्या जनावरांची भिरांत, थोड्यांक मेल्ल्या ओतम्याची भिरांत, सावळेक लेगून मनशां भिवून आंग काडटात. मनशा जिवितांत भिरांत एक लागशिल्लो अनुभव जावन गेला. आमकां सगल्यांक भिरांत दिसता. संवसारांत भिरांत नासतना कोणूच मनीस आसचो ना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकतांव जेजूचे शीस बेतसायदेक वचूंक भायर सरलेले. रातच्या सुमार 4थ्या वरार परतें वारें मारूंक लागता आनी काळोखांत उदकाचेर मनीस चलोन वेता हें पळोवंक मेळटा. शिसांचेर आकांत येता. भिरांतीन शिसांनी किळोस मारली. पूण सोमयान तांकां म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. इस्कॉलान शिकतलो एक भुरगो कॅरल वोयटिवा आपल्या बापायक म्हणटा, म्हाका शिकोंक अवघड लागता. चड करून गणित ह्या विशयाची म्हाका खूब भिरांत दिसता. म्हज्यान शिकोप करूंक जावचें ना. ताच्या बापायन मागणें करूंक भुरग्याक शिकयलो आनी पवित्र आत्म्याची वळख दिवन पवित्र आत्म्याचें एक मागणें ताका दिवन सांगलें, सदांच मागणें कर, तुजी भिरांत पयस जातली. व्हड जाता जाता पवित्र आत्म्याच्या बळान हो भुरगो वाडलो. शिकपाचे भिरांतीचेर जैत व्हरूंक शिकलो. शिकप पुरें जातोच सेमिनारींत गेलो, पाद्री जालो, पवित्र सभेचो पाप साहेब जालो आनी ताच्या मरणा उपरांत ताका भागिवंत जुआंव पावलो दुसरो म्हूण आमी वळखतांव. पवित्र पुस्तकान 365 फावटी भिये नाका हें उतर मेळटा. एका वर्साक 365 दीस आसतात. बारीक चिंतलें जाल्यार दर एका दिसाक भिरांतीचेर जैत व्हरूंक गोठाय दितलें देवाचें उतर आमकां बायबलान दिलोलें आसा. देवाच्या उतराच्या बळान आमच्या जिविताची भिरांत पयस करुया. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान धीर धरूंक आमकां शिकयला. पवित्र आत्म्याच्या बळान भागिवंत जुआंव पावलो दुसऱ्या सारकी देवाचे कृपेन भरलेली मनशां जावंक आमकां आदार दी. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.